मंगळारा पुराय राज्यात बेटी बचाव बेटी पढाव संदर्भात जागृताय झाली। ह्या निमतान पेडण्या म्हालातूय कार्यावळी जाल्यो। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। खूप इम्पॉर्टंट वीक आसा जे नरेंद्र सरान सांगले तोच मुद्दो हांव फुडें व्हरता की 22 जानेवारी 2015 हांव डिक्लेअर करता की रॅली ओपन जाल्या। गुड चला आता चला घोषणा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो है आपकी शान। हर घर में आवाज उठेगी बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। हर घर में आवाज उठेगी बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। हर घर में आवाज उठेगी बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। बेटा बेटी एक समान ये तो है देश की शान। प्रकाश जोड पडावा आणि समाजाची मनोवृत्ती बदलावी याच्यासाठी बेटी बचाव बेटी पढाव हा उपक्रम 22 जानेवारी 2015 या दिवशी माननीय पंतप्रधान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हरियाणाच्या पानिपत येथे या उपक्रमाची सुरुवात केली, शुभारंभ केला। पण जर आमच्या गोव्याचो जर विचार करत जाल्यार बेटी पढाओ आणि बेटी बचाव हे जेन्ना आमी जर विश्लेषण करीत जाल्यार चलयां फाटल्या 5 वर्सांचो जर तुमी रेशो काडून पळयत जाल्यार 10, 12 किंवा ग्रॅज्युएशन लेवली चलयांच फुडें आसा। सो पढावा खातीर आमकां चड टेन्शन घेवपाची गरज ना, म्हणजे तितले हें घेवपाची गरज ना, पूण बेटी बचाव हाचेर आमी चड लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा। जे चलयांचो जन्म जावच्या पयलींच जी हत्या जी जाता ती सादारण म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे सिटींनी जाता। गांवांत चडशे अशे हत्या जायना किंवा असले आमच्या नदरेक चडशे गोश्टी दिसून येना। पेडणे म्हणा तालुका किंवा वाळपय म्हणा किंवा सांगे काणकोण हे भागात असले चडशे गोष्टी आमच्या नदरेक येना। तरी सुद्दां ह्या गांवांनी किंवा ह्या तालुक्यांनी अवेरनेस करपाची गरज आसा। आयज जे प्रत्येक चली घरान प्रत्येक चली जे आपल्या आवय बापाय कडेन वचून उलोवंक शकता की आपणाक जर आपलो भयण आयली हाच्या फाटल्यान जाल्यार आपूण त्या भयणीचो जसो आमचे भाव जाल्या उपरांत आमी जे फुगटे मारून जो बर्थडे सेलिब्रेट करता किंवा ताचो जन्म आमी सेलिब्रेट करता तसो चलयेचो जाल्या उपरांत आमी फुगटे किंवा आमी ग्रँड पार्टी दिवन आमी ऑर्गनायज करपाचो किंवा सेलिब्रेट करपाचो हो मुद्दो आज चलयांनी आपल्या पेरंट्सां कडेन मांडपाची गरज आसा। आनी हो विशय मांडटाना हो त्या चलयेच्या मार्फतूच सगळ्या पेरंट्सां मेरेन वचपाची गरज आसा अशें ना, तर तातूंत आमच्या सारक्या लोकांचो सरकारी अधिकाऱ्यांचो कॉमन मनशांचो टिचरांचो सगळ्यांचो आस्पाव आसप गरजेचो आसा।